ब्लू कलराचे बॅरल ऐकलेले आहे हे किती रस्सी घालून मारपाचे आहे किती माका गोयचो सीएमाचं नाव किती हा गांधीजी अजून काय त्यात अडलो पावस येयला पण आम्ही हांगाच अडकल्या पोटली हा पोटली काबार करपाक जाय जाल्यार म्हाका उबा दे. हॅलो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आसा तुम्ही देवाच्या कृपेन शिकची बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज कितें करपाचें आहा गो तूं आतां सो गाइस आवाज येयला कपडे धुवपाक बायचेर. सो गाईज आमी बांयचेर उदीक बरें येता न्हू सारकी प्युअर. आणि हालीं नळाचे मातशे प्रॉब्लेम जाल्लेले आसा तांबडे तांबडे मातयेचें कशें उदीक येता. सो आमी चिंतले बांय आहात न्हू आमची बांयचेर उदीक घेवया म्हणून आमी सगळे म्हाजे धवे कपडे बीन घेवन येयला पळय हांव. सो गाइस आमचे कडेन फातर ना म्हणून हांवें अप्पा जुगाड केल्लो आसा. फुडचेर हांव फातर दवरता. आनी गायज ही पळय आमची बांय पळया कितले फ्रेश पळय उदीक सारके हे मच्छी पळया सारके ट्रान्सपरंट कशें दिसता पळय पळया. इतले मच्छी आफीस आनी आमचो हे तुटला राजू हांवें तुटला ऑर्डर केला आयज येतलो. आमचो राजू तुटला. एका पळया गायज कितें केला ते राजू शिरकयला जाली भरली गो. हे नया पाणी अरे वा फ्रेश पानी हम लोग आएंगे अभी. ये आप नाओगे 2 मिनट ये आप मैं भर के खींचूंगा आप ढूंढना कभी. हाँ अरे वाह अभी पोयरे कितले नितो कितले पाणी पळय हे पळय सारके दहे दहेत आणि ते नळाचे येता ते कितें तांबडे दाखयता तुमका कशें उदीक येता ते नळाचेर. सो गाइस पडली सो गाइस पळय हांव भितर घालता सराव. सो गायज आमी चडशे व्हायट कलरूच कपडे घेवन येयला. म्हाजे सगळे व्हायट आहा कपडे कित्याक म्हाका व्हायट कपडे चड लायक घालपाक. आनी मातशे पासून ते डल जाल्यार मागीर हीट दिसता घालपाक. नितो घालूंक जाय कपडे व्हायट घालता जाल्यार मातशे डल जाल्यार खंयचे खंयच दिसता भांची रे काय. गाइस पळय हे सगळे धवे कपडे हाडलाय पळय वायट. ते म्हाजे हाडूंक ना उदो दवरल्या ते हांवें हाडून ने कपडे या मरे तुझे पहिले कित्याक रिएक्ट करता. हाडल्या न्हू हांवें म्हाजे कपडे कितले धाकटे आनी हे पळयाक केदे व्हडले. सामके कर ते साफ सफाई. हे तुझ्यात मरे अजून काय कर काय कर मातशें कर बेगीन कर टायम ना जारी पयलीच फोडटा हांगा. ते जुगाड तुजो हय आता कितें करी हांगा फातर काय ना न्हू कळ्ळें कळ्ळें जुगाड कर. म्हणून हो तुवें जुगाड केला. हय सो हांगा नेवी 2 पार्सलां येयल्लेलीं आहा. इकडे म्हाका मारपाक ना यो राजू बाय ब्लू कलराचे बॅरल ऐकलेले आहे हे कितें रस्सी घालून मारपाचे आहे कितें म्हाका. अरे रायडरान च्या हाडल्या. अरे 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 दुखत घडना घडलेली अरे बाबा हेच्या वांगडा. अरे बाप रे हे पळय बायक लावपाचे आत्ता तुमकां आमी दाखयलेले पळय नको बायचेर उदीक काडी आमी ते सोमते येयले पळय आमचे. ही पळयात आमी एका गाडी घातलेली आसा आणि हो राजू पळयात पुरो इतलो म्हाका आनी पळय हेवटेन बांदला ते फूल पावतलो. ही न्हू बाय आमची कमीत ते कमी एक 17 फूट खोल आसतली. चल बरें आले जुगाट. आयज हे पळोवपाचे तुमी हे जावन आसा नळाचें उदक आनी पळयात कितले ढोस आहा ढोस सारके. आनी हे पळय शी पळयात गायज पळयात ह्या वर्साचे लास्ट बी पोटली हा पळय पोटली काबार करपाक जाय जाल्यार म्हाका उबा दे. हे निमाणे डायरेक्ट आता नेक्स्ट इयर खावपाचे आता परत आनी ना. आसा ओके बरें आहा हेच तुमी गावले जाल्यार गावले तुमच्या नशिबान. पणस बिणस सगळे काबार घे काकी आसा. पणस आहा तुजे कडेन
आयज तुम्ही पळोवपाक शकता म्हापशा बाजारात चड लोक ना कित्याक की न्यूजार अशें दाखयल्लें की आयज चड पावस येतलो न्हू म्हणून आनी आमकां खावपाक जाय आसले मसाला डोसा विकरूच येयल्लो त्या खातीर आमी येयल्या म्हापशा स्पेशली खावंक आनी बारीक सारीक कितें तरी जाय आमकां घरा कडेन व्हरपाक तेजी शॉपिंग करता समती. सो गायस पळय आमचो मसाला डोसा येयल्लो आसा आनी अवेन आपणाचे खावपाक चालू केले. बरो हा न्हू टेस्ट. भूक लागलेली गायस पळयात मसाला डोसा सांबर आणि चटणी म्हाका न्हू हांगासरलो सांबार खूप लायक खूप म्हणजे खूप. आता हांव खावपाक चालू करता. यादो व्हडलो पावस येयला पळय आमी हांगाच अडकल्या आनी हेजे कडेन हा कांदे यादो व्हडलो पावस पळय मोदी अडकल्या म्हापसा बाजारात. आवय येयलो येयलो पावस येयलो सन सारको काळोख केला. फटाफट आमकां कांदे बिने कितें जाय ते घेता आनी कल्टी मारता. इंस्टामाटाचेर 70 रुपया 1 kg. हांगासर पळोवया कशें आहा ते कांदे. आंबे आसा पळय अवे आंबे घेवचो ना पावस येता म्हणून. आयज आमगेर सगळे भेल मुंडे येयल्लेले आसा ना रे संदेश. आयज रावपाक येयल्यात ते आमगेर ना रे. हे हो जाणटो गो कितें उगी रावता करून कितें रे कितें जालें आं का हुई गावा कुच्चो नाही तर पळय हो परफ्यूम हेंकां दितलो हांव. क्वेश्चनाचो सारको आन्सर दीत जाल्या दितले तुमी क्वेश्चनाचो आन्सर. आं कितें शुअर तूं शुअर मरे क्वेश्चन विचारता डायरेक्ट हो परफ्यूम दितलो काडून. गोंयचो सीएमाचें नांव कितें. गोवा का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है. प्रमोद सावंत. हाँ प्रमोद सावंत. गांधी जी. प्रमोद सावंत लेले गांधीजी रायडर ना रे चायनीज रायडर हो. आनी पळय काय बरो म्हाका बर्थडेचो गिफ्ट हाडला. हॅपी बर्थडे म्हणून बरयला पळया. ते दाखोवंक तुमकां विसरलोलो हांव बट आयज दाखयता तुमकां. अरे रायडर सही बोला मरे मैंने. सो गायज आमचें जेवण जाल्लेलें आसा तयार आनी हांगासर पळया कितें कितें आसा तें. चिकन आसा पुलाव आसा पळय काय बरें मशरूम आहा चरचरीत सारके. वयस हे फेवरेट हा म्हजे सामके. चला जेवया आमी फूल पावर सारके. कितें फेवरेट तुजे. पुलाव हय आणि मशरूम आं आणि तिसरे फेवरेट तेजे. आनी हांगा पळय सगळ्यांक वाडटा ल्हान ल्हान भुरग्यांक आमच्या फूल पावर. हो पळय कसो रावला तो. हो पळय वयस पळोवंक शकता तुमी गायज हांगासर चिकन बिकन सगळें आहा. पुलाव आसा तिसऱ्यो आसा मशरूम आसा. पळय रायडर पळय कसलो खाता. ए काबार सांग जा कितें रे चिकन बिकन आयकता मरे. हो पळय थंय बसल्यात सगळे जाण. आनी येस गायज म्हाका ल्हान भुरग्यां वांगडा टायम स्पेंड करपाक खूब लायक. कोणाचेय भुरगे जायना आमकां फरक पडना न्हू बा. कितें म्हणटा आमकां भुरगीं खूब आवडटा. आमी बाबा डावन टू अर्थ पर्सन. आमकां अशें हें ना घमंड बिमंड ना तसलो. डायरेक्ट शिशागात आमी पळय रायडरा वांगडा बसोन जेयता हांव फूल पावर सारको ना रे. रायडर जायना मरे तुजे कडेन. जाता मागीर कर मरे दाखय मरे उजो कर मरे सारको. चिकन आहा मरे थंय पळय थंय पुलाव बीन सगळें आहा. हां मशरूम बीन आहा मरे चिकन बीन. कितें काय खायना मरे रायडर. हो रायडर सारकें मरे. ओके सो गायज आयज तुमी पळयलेलें आमी कितें केलां तें फूल पावर धमाल सारकें ल्हान ल्हान भुरग्यां वांगडा. कित्याक आयज जावन आसा सॅटर्डे आनी फाल्यां संडे तेंकां हॉलिडे न्हू. सारकें मरे भावा न्हू. सो तेंकां जावन आसा हॉलिडे. सो आमी म्हटलें चलया आमगेर करया आयज आमी मुवी बिवी पळोवया. सो सॉरी गायज आयज तुमकां आमी हॉरर स्टोरी घालूंक पावोंक ना पूण फाल्यां डेफिनेटली घालता. बट चॅनलाचेर तर नवे आसा जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राइब. टिल देन टाटा गुड नायट आनी बाय बाय.